इजाबेला दे पोरेज म्हळ्या बाप्तिस्माच्या नांवांची ही सांतीण पेरू देशाचे केंद्र शहर लिमांत दुर्बळ्या पुयत्रो रिकान वडिलांक जल्माली. आर्चबिस्प सान तुरिबियोन तिका 11 वर्सां प्रायेर तिरवणी सक्रामेंत दितना तिणें रोजमारी म्हणलें नांव घेतलें. तिची आदर्श सियोनेच्या कात्रिना परी. तिच्या कुटुंबांत ती एक मागण्यांची, उपासाची आनी कठीण दंडवणीची जिणी जियेली. तिच्या घराच्या फाटल्यान तिणें तिच्या भावाच्या कुमकेन वताक सुकयल्ल्या इट्यांनी ल्हान एक कूड बांदलें. दुबळ्या मदें दिसाच्या माया मोगाची कामां करत रातचे ह्या कुडांत मागणें करताली. पवित्र साक्रामेंता मुखार जायतो वेळ आराधनांत ती करचेताली. दिसपरते कुमगार घेवंक तिच्या कॉन्पेसरान तिका परवानगी दिल्ली. 20 वर्सां प्रायेर डॉमिनिकन मेळांत तरबेती जोडन आसतना भाग्यवंत मरियेच्या भयणीच्या मेळाच्या रोजान तिची प्राचिताची जिणी दोडती केली. 31 वर्सां प्रायेर 1617 ऑगस्ट 24 ती मरण पावली. पापा क्लेमेंत IX 1668 मार्च 12 तिका भाग्यवंतपणाक उबारली आनी क्लेमेंत IX 1670 एप्रिल 12 तिका सांतीण म्हूण परगटली.